So now the ball is in the court of the government. So better go there and ask the government. So what is there in the report? Okay. How many days the commission has taken, like almost to submit the report? That is for the government to decide. Okay. Can the commission can say? No. Commission. How many days the commission has taken, sir? किती दिवस घेतले सर Collect all that findings and all that. It's almost 10 months. 10 months, yeah. Okay. I had taken the first sitting in the month of January. Okay. And completed this on 1st of November. So that is in the record break time. Okay. सर किती म्हणजे गंभीर असा हवालात काय आहे का तो? आता काय सांग nothing can be disclosed like this. Okay. No direct or indirect question on that. Okay. तांच्यांनी जे एडवायस केला सजेशन्स केला आमचे AG आणि इनचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले इवन दो नो मॅन लँड गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले ते खंय तरी ब्रेक केले. आतां हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हेचे सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली आसली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले आसले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण म्हाका नांवां घेवपाची ना म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण हितूर आसा कितें आसा ते हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. आय फील प्राऊड बींग म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यान रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. सातत्यान गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो ना. हो म्हजो मेन